तेणेन आमच्या कलंगूट चर्चीन सेंट एलेक्स पॅरिशान आयज विजीट दिल्ली आसा. तो आयिल्लो की एक ब्लेसिंग घेवपाक की आमी जाणा की ह्या आमच्या गोंयच्या शारांत आनी तशेंच आमचे इंडियेच्या शारांत कसली घोडामोल चलता पळय ती. सो ही घोडामोल जी चलता ती थोडी बरी जावपाक, बऱ्या मनशाक फुडें काडपाक अशें कितें तरी आमची येवजण आसा. पूण तेच बरोबर हांव चड खोशी की आमचे इगोर्जेन कलंगूटचे इगोर्जेन तो येवन तेणेन भेट केली, फादरीक भेट केली आनी बरो नजारो योग भितरलो ताणें पळयलो म्हणून. कितें टॉक कितें जालें, उलोवप कितें जालें? पॉलिटिकल मूव हितून बिलकुल कांयच ना. ओके. काल तेणेन नागेशी हें केलां, विजीट केल्या. तेच भाशेन तो आयज तो कलंगूट विजीट करूंक येयला. हितून पॉलिटिकल मोटीव वो पॉलिटिकल हे कांयच ना. फादराक कितें एडवायस केला हेणें? पूण उलोवप काय जावंक ना भितर ना, फादरी उलोवप वांगडा बीन? कांयच ना, उलोवप कांयच ना, नथींग. उलोवप कांयच ना. फक्त आमी येयल्या, फादरीशीन बसल्या, तिका मेवल्या आनी येयल्या. इगोर्जेन भेट दिवपाक खाली इगोर्जेन भेट दिवपाक आनी तितून पॉलिटिकल कांयच ना. भेट दिता आसतना त्या कळंगूटच्या मंदिरान बी वचूंक ना. ना, काल नागेशी हितून गेला सांगता न्हू, काल पोंडा वचून येयला. आतां तेजो टायम तुका लिमिटेड आहा म्हणटच आयज तो आतां देनपारांक वयतलो म्हाज्या हिसपाक. अशें कितें आहा की आयज फक्त चर्चीनूच विजीट दिली आनी देवळांनी आतां फुडें वयचो ना अशें? ना, देवळान दिल्या, काल नागेशी देवळान दिल्या न्हू. काल नागेशी देवळान दिल्ली आहा थिंगा, विजीट केल्ली आहा पोंडा. अशें न्हू की इगोर्जेनूच विजीट करता म्हणून. थंयसर पॉलिटिकली काय टॉक जावंक ना? ना, पॉलिटिकल बिलकुल कांयच स्टॉप ना. बरं, तुमकां आतां फुडें कशें दिसता की आतां इलेक्शनां येवपाचें 27 ना, हे बीजेपीक आनी इलेक्शनाक हितून कांयच ना. हेंचो ह्यो जो आहा रिलेशन जें आहा तें कांयच ना, बिलकुल कांय ना. तो फक्त विजीट करपाक येयल्लो, कित्याक आयज ताका ह्या आहलेले येवपाक आहलेलो, देखून तेणें सांगलें की आपल्या कलंगूट विजीट करपाक जाय म्हणून तितलीच विजीट करूंक गेलो तो. बाकी आनी कांय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.